आपल्या भुरग्यांक जे कोण झगडटा हे भाशे खातीर ते सगळे आपल्या भुरग्यांक व्हरोन शिक्षण बरें स्कुलांनी दिता. थोडे हांव स्कॉलाची नांवां घेयना, जी बरी बरी जितकी स्कुलां आहा आनी ही सगळी इंग्लीश मिडियम स्कुलां आहा, हितून सगल्यांक शिक्षण दिता. हांव शिक्षणाचेर उलयलां, भाशेचेर उलोवंक ना. मेन कितें आहा, मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जे स्कुलांनी आहा हे मॅक्सिमम स्कूल्स इंग्लीश जे चालू आसा तितून आपल्या भुरग्यांक घालता. आनी प्राथमीक शाळा जे आहा सरकारी ह्यो सगल्यो कोंकणी आनी मराठी हितून शिकयता. आनी हितून प्रॉब्लम खंय जाता तें सांगता तुका. आमची नीज गोंयकाराची जी भुरगीं आहा ती वयता आनी आपल्या भुरग्यांक व्हरोन बऱ्या स्कुलांनी घालता. आदी जे प्राथमीक शाळेन जो म्हाजो डॅडी शिकला, प्राथमीक शाळेन शिकला, सो आमचो डॅडी शिकला पळय तेन्ना तो काळ वेगळो आहलो. तेन्ना बरी स्कुलां नासली, आतां बरी स्कुलां आहा. सो सगळ्या स्कुलांनी जर तर इंग्लीश मिडियम आसत आनी कोंकणी आनी मराठी कंपल्सरी सब्जेक्ट आसत जाल्यार हो प्रॉब्लम सॉल्व जाता. हांव नको हितून पॉलिटिक्स कित्याक हाडपाची गरज आहा पळय ती, हितून भाशेची पॉलिटिक्स हाडपाची गरजूच ना. सो आय एम टॉकिंग अबावट एड्युकेशन, आय एम टॉकिंग अबावट मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. हे आमी कितलो तेंप म्हणून दोळे धांपून रावतले. शाळा सगळ्यो बंद जावपाक पावल्ल्यो आहा. सरकारान डिसिजन घेतलें आहा शाळा एनजीओंक दिवच्यो म्हणून. हे खंय तरी म्हाका दिसता डायरेक्शन रॉंग आहा. आनी त्या खातीर जे कितें चेंजीस घडोवन हाडपाक जाय, जे कितें चेंज करपाक जाय ते सरकारान करूं नी. आमचो पाठिंबो फूल आहा. आयज सरकारा कडेन 33 MLAs आहा सपोर्टींग. हो वाद जो इतली वर्सां चालू आहा तो काबार जावन वयतलो. ते प्रायमरी आहा ते सगळे इंग्लिशीन स्टार्ट करचे म्हणटात. 100%. हे आतां कोण ना म्हणटा तेणें म्हाजे कडेन डिबेटाक घेवचो. हांव सांगता तेका तेजी भुरगीं खंय शिकता ती पयलीं पळय आनी तेजी नात्रां खंय शिकता ती पळय. हे आपल्या भुरग्यांक नात्रांक सगल्यांक बऱ्या स्कुलांनी घालता आनी व्हडलीं भाशणां दिता. खंय वचोन शाळा आमचे बंद पडपाचे आहा ते पळय. भाऊसाहेब बांदोडकरान चालू केल्ल्यो त्यो शाळा. आमच्या पोर्रान शाळा येवन पळया. भाऊसाहेब बांदोडकरान बांदलेली शाळा 1965ची 64ची शाळा आयज पासून आहा. पूण ती आतां 4 क्लासी आसल्यो ते एकूच क्लास जाल्या. एक क्लास उरल्या आनी तितून आमचो गोंयकार जो 90% भुरगीं आसली एक टायमार 90%, ती आयज 1%य ना. म्हणजे आमचो मूळ गोंयकार तितून कोणूच ना. आमच्या घराच्या सायडीची उलयता हांव, पयशिले उलयना. एग्जाम्पल दिलो तुमकां. सो हे जो तर काबार करतलो, हे प्रॉब्लम सोंपयतलो जाल्यार सगल्यो टिचरी एकूच. बऱ्यो टिचरी ज्यो आयज घेतलेल्यो आहा सरकारान ते इंग्लीश मिडियम स्टार्ट जावनी न्हू. आय एम नॉट सपोर्टींग इंग्लीश ऑर समथींग. आय एम टॉकिंग रियलिटी. जे कितें रियल आहा पळय तें उलयता हांव. जे कितें एवरीडे चलता पळय तें उलयता हांव कितें लिपोन धरिना. दोळे ओपन करूनच उलयता, बंद करून उलयना. हे सगळे बाकीचे आहा ते जी भाशा आहा, भाशेचो वाद आहा तो हाडून स्कुलांनी सोडलेलो आहा. आनी स्कुलान आमच्या भुरग्यांचे प्रॉब्लम वाडत आहा. ह्या कारणाक लागून सगळे प्राथमीक शाळा आमच्या गोंयकारांनी आमच्या भुरग्यांक घालपाचे बंद केल्ल्या. सरकार जो तर इतले पयशे मोडटा टिचरी हाडटा प्राथमीक शाळेन शिक्षण दिवपाक, भितर मेंटेनन्साक पयशे मोडटा, भितर क्लिनराक पयशे मोडटा, इन्फ्रास्ट्रक्चराक पयशे मोडटा. तेका सर बरे स्मार्ट बोर्ड्स केल्ले आहा, बरे बेंचीस केल्ले आहा, इतले बरे वस्तू केल्ले आहा. आनी ते शाळा मागीर 1 वर्सान बंद पडटा, 2 वर्सांनी बंद पडटा. कसलो फायदो हें सगळें करून? म्हणजे आमी खंय तरी आय वॉश करता अशें जालें की आमी बजेट करता, बजेटान ते पयशे मोडटा आनी मागीर शाळा 3 वर्सांनी बंद करता. म्हणजे वाय आर वी डुईंग दीस? बिकॉज इंग्लीश मिडियम ना म्हणून तितून. त्या खातीर आमची सगळीं जाणां जी आहा ती दुसऱ्या हितून वयता. त्या खातीर हांव सांगता पळय ते एक म्हाजी विनंती आहा सरकारा कडेन आनी स्पेशली चीफ मिनिस्टरा कडेन की भाऊसाहेब बांदोडकरान जे शाळा चालू केल्ल्यो त्यो जर तर फुडें आमी सुरवात चालूच दवरूंक सोदता. जे गोंयचें पॉप्युलेशनूय वाडलेलें आहा ते इंग्लीश मिडियम कर आनी हो वाद काबार कर. जो भाशेचो वाद आहा हो सेपरेट आसूं न्ही, तो हितून मिक्स करिनाका. शिक्षणान मिक्स करप ना तो. हे आदी कोणें मिक्स केले ते आयज पासून आमी प्रॉब्लम फेस कोत्ताय. एक टायमार जे कोणी खंयच्या सरकारान हे मिक्स केले, शिक्षण आनी भाशा मिक्स केली
म्हणून हे प्रॉब्लेम आहा. पण सर म्हाका सांगपा मनोहर पर्रीकारान एक मुवमेंट काडलेलो इंग्लीश वाय माय भास जाय म्हणून हो मुवमेंट रॉंग म्हणटा तुमी. ना माय भास म्हणजे हांव माय भाशेचेर उलयना, माय भास हिंगासर नाच. हो प्रश्न कितें आहा, मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल. मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल सगळीं जाणां इंग्लीश मिडियम शिकता. तूं म्हाका दाखय आपलो भुरगो कोंकणी मिडियम शिकता म्हणून दाखय म्हाका. तुमी आतां सगळे मिडियाचे लोक आहा, तुमचे भुरगे खंय शिकता ते पयले सांगा. हांव सांगता म्हाजे भुरगे खंय शिकता पयलीं. लिपोवपाचें कांय ना हितून. We are just trying to fool our own self. How long we are going to fool? This is what I have spoken today. And this is the reality, this is the truth. This is what is happening in Goa. सगळे शाळा बंद पडटल्यो, प्राथमीक शाळा. येता त्या काळान तुमी पळया फुडले 5 वर्सां जावनी तुमी आसतले आमी आसतले आनी मागीर सांगा म्हाका की प्राथमीक शाळा कितक्यो गोंयान उरल्यो पळय त्यो. हांव क्वेश्चन घालतलो फुडल्या असेंब्लीत की प्राथमीक शाळा कितक्यो आसा आनी कितक्यो चालू आसा आनी कितक्यो बंद पडल्यो. तुमकां आन्सर येयलो. सो हांव कित्याक म्हणूंक सोदता हें, सगळीं आयज भुरगीं जीं आहा इवन भायलीं गोंया भायलीं मायग्रंट जीं गोंयान येवन जीं हिंगासर रावल्या आनी तेंचे माय पाय काम करता तेंची भुरगीं पासून आयज इंग्लीश मिडियमाक वयता. तितून कोंकणी आनी मराठी हो कंपल्सरी सब्जेक्ट हो आसपाकूच जाय. हांव तितून कोंकणीक आनी मराठीक कांयच उलयना. पण ते मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल जे आहा हेचे प्रॉब्लेम तरी आयज सॉल्व करचे सरकार. 33 आमदार आहा तो तर आयज सॉल्व जायना न्हू, केन्नाच सॉल्व जावचें ना. थँक्यू. तिलाय धरणां चलता